सर्वांकाय नमस्कार. हांव सिंधू कामत. आज ही चित्ररूपी रामायणाचे पार्ट 2 प्रस्तुत करता. सुरवेरी देवाला प्रभू श्री रामचंद्र उडगास करता, तशीच स्वामेल उडगास करता आणि हिगल आनंद अम्माला आशीर्वाद घेऊन विशेष जाऊन मुलकी नरसिंहाला अनुग्रह आणि प्रीती निमित्त मख्या राम वैभवोत्सव कार्यक्रमात भाग जावचे एक अवकाश मिळाला. ताज खातीर देवाल चरणार आभार प्रकट करून देवा नमन करताची प्रारंभ करता. लास्ट टाइम पार्ट 1 केले नंतर म्हाका एक फीडबॅक मस्त जनाला दुखून आयल कसन म्हणल्यार चेडवान सकड टीव्ही एदराक हल्लनाशी बेसून हे प्रोग्राम पळयला म्हण सांगून सानसतना आमगेला आनंद अम्मा मिगेला आन म्हाका रात्री प्रति रात्री न्हिदतना रामायण महाभारत काणी सांगता आशिल्ली. त्या आयकून राम हनुमंत तशी कृष्ण मिगेल आयडियल्स जालेची. बट आयच्या चेडवाक तांगेले इंट्रस्ट दुसरं आसता, तांगेले सुपर हिरोज दुसरं आसताचे जाल्यार असल कार्यक्रमा निमित्त चेडवाल थंय रामायण पावचे तशें जाल्ले ह्या कार्यक्रमाचे पर्पज म्हण म्हाका दिसता. आनी आमगेल स्वाम्यान जाल्यार सांगचें आशिल्लें, सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें चेडवांक सान दुखून देवाल स्तुती करचें शिकोवका, राम नाम तांगेल करून करोका म्हण सांगून सान दुखून मिगेल आज्जा श्री टी देवदास पै तांणी समेत म्हाका तांगेल धार्मीक कार्यक्रमांत प्रत्येकांत इन्क्लूड केले निमित्त आज ही असल सभेन समेत म्हाका उलोवचें जाता म्हणल्यार हें म्हाका दिसता. तशें आशिल्ले निमित्त असल कार्यक्रमा मुखांतर रामचरित्राचे व्याप्ती आनीक मुखार वर्ष तशें जावका म्हणल्यार हें मिगेल मना दिसता. आनी हें पर्पज ह्या कार्यक्रमा निमित्त आनीक सर्व जावो म्हणल्यार हें मिगेल विशेस. तशी आत्तां आमगेल मनान जाल्यारीची आमी दोळ बंद करून राम म्हूण सांगून आलोचन केल्यार खंय ना खंय आमकां एक चित्रकारान केलेलें तसं एक पेंटींग की विग्रह की दिसता. त्याची एक मेंटल आयडिया म्हूण म्हणटा ताका स्वामी विवेकानंद सांगता, बाय द लॉ ऑफ असोसिएशन whenever we see a material image it creates a mental idea, whenever we see a material image it creates a mental idea, and that is why a Hindu worships symbols. आम्ही ग्रंथा मुखांतर विग्रहा मुखांतर तशी चित्रा मुखांतर देवाक आमी पूज करताची. कसल्याक म्हूण म्हळ्यार ते सर्व व्याप्त जावन आशिल्लो तो देवाक आमकां मना करूं जायना. आमगेल श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक जो तसल महात्मांक तांणी निधिध्यासन करूं जाता, तांकां देवाक पळोवचें जाता, निधिध्यासन करून तांकां पळोवचें जाता जाल्यार आमगेल तसल जनाक रामाले जो खंयचेय देवाक आमकां पळोवपा जाल्यार खंयचेय एक माध्यम जावका म्हणल्यार ह्या विशय. सो आमगेल मना भितर आशिल्लो तसो राम खंयचे एक आर्टिस्टान खंयचे एक चित्रकारान मना भितर आमगेल शेप करून नासचें पुरो. ताजे ह्या मना भितर मात्र न्ही आनी आमगेल देवाकुडांतू मठांतू मंदिरांत समेत असल आर्टिस्टान केलेली कृती दवरून पूज करता तसल एक ताका स्थान मेळ्ळा. तो कशी वाल्मिकीन रामायण बरोवन ताजे प्रचार केला की कशी अनेक दासान रामाल स्तुती बरयला की तशीच हे आर्टिस्टान समेत ते हे कृती करून आमकां रामचरित्र दाखयला. सो आमगेल पळयलेले मात्रान आमगेल मना वयर मस्त परिणाम जाता आनी वग्गी परिणाम जाता. ताचे खातीर चेडवां समेत काशीमठ चरित्र म्हूण सांगून एक पुस्तक दिलें. त्या समेत एग्जामा बुक वाजिल्लो म्हण केबेसून वाजिला खंय म्हळ्यार चेडवांक दृश्य माध्यम अपील जाता म्हळ्यार तांकां चित्र अपील जाता म्हूण सांगून एक आयडिया आमकां काडला. ताजे निमित्त ह्या कार्यक्रमा मुखांतर आमगेले पर्पज सर्व जाता आसा म्हणल्यार विशय तुमगेले एदराक सांगून हांव ह्या कार्यक्रम मुखार वचतां. अर्ली 18th century आनी तो सुग्रीव आनी राम सख्य जाला आनी सुग्रीव तागेल वानर सैन्य 4 दिकांतू पेटयत आशिल्लें तसलें दृश्य. SM पंडित हाल पेंटींग हें हांतू तुमकां हनुमंत सीतेक मेळ्ळा रामाल मुद्दी दाखयता आसा आनी सांगता आसा की हांव रामाल दूत. सीताक तो एक ट्रिक्स्टर आसचें पुरो, जो एक मायावी आसचें पुरो म्हूण दिसता. बट तो ती कन्सोल करूं ट्राय करता की हांव रामाला दूत म्हूण सांगून कन्सोल करूं ट्राय करता आशिल्लो तसो दिसता. SM पंडित तो एक्चुअली गुलबर्गा दुखून आशिल्लो साऊथ इंडियन आर्टिस्ट. तो SM पंडित म्हळ्यार कॅलेंडर आर्ट म्हूण आर्टिस्ट कम्युनिटींत SM पंडित म्हूण गोत नातिल्लो तसो आर्टिस्टान ना. कॅलेंडर आर्ट म्हळ्यार जॉनर तागेल नांवा वयर आसत म्हूण सांगत तितले ताणें कॅलेंडराक कॉन्ट्रिब्यूट केला आनी आज ही कॅलेंडर हाजे मस्त तागेले इन्फ्लुएन्सीस कॅलेंडर आर्टा वयर आसा.
नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा ताका ललित कला अकादमीकून. सो तितले एक फेमस जावन आशिल्लो तसो आर्टिस्ट. तो मस्त फिल्मी हाका पेंट करता आशिल्लो. सो तागेले पेंटिंग्सान तुमकां थोडे फिल्मी आशिल्ले तसले एक दृश्य मेळटा. आनी मागचेच बॅकग्रावंड तुमी पळयल्यार डिस्नीलँडाचे एक नमन्याची तसल टायप एक इफेक्ट आशिल्ले तसले पेंटिंग्स तागेले. नवग्रह रावण. सो कंटिन्यू करचे खातीर काणी कंटिन्यू करचे खातीर आय होप यू आर ऑल आर फॉलोईंग की रामायणाचे सिक्वेन्सा प्रकार ह्या काणी जाता आसा. सो सगळे हांतू प्रेझेंटेशनांतू हांव रामायणाचे सिक्वेन्स फॉलो केला, नॉट अकॉर्डिंग टू द डेट दे वर प्रोड्यूस्ड. खंयची सिक्वेन्स रामायण जाला तांचे हांतू हांव दुसरे पेंटिंग्स आनी प्रिंट्सा मुखांतर तुमकां दाखयत आसा. नवग्रह रावण कशें तागेले पवर कसं नाशिल्ल्या म्हणल्यार त्या नवग्रहाक बंधन करून तागेले हांतू भितर दवरलें के आस्थानांतू. सो नवग्रह वयर पांय दवरून बसयले तसले रावण आनी तागेले आस्थानांत मागशें पळयल्यार तुमकां इवन ब्रह्म समेत दिसता. सो ब्रह्माक समेत तागेले आस्थाना दवरून घेतिल्ले के रावणान म्हूण एक कडेन तशी मेन्शन खंयची वर्जन ऑफ रामायणांतू. सो त्या आर्टिस्टान तसले डिपिक्शन्स दिला. सो मेजर हे इतलं एनालायज करचें आनी कसं हें सोच म्हणल्यार वासुदेव पांड्याल हांव पेंटींग सांगलां. सीता इज अडॉर्न विथ ज्युवेलरी आनी ती एक्चुअल साडी घाल प्रिन्सेसशी ड्रेस करून आसा. कितले की टी व्ही शोजान तुमी पळयताची की तिक समेत वनवासीशी केला. त्या आमी कसले हांव सांगता म्हणल्यार स्क्रिप्चर्स वाचून केलेले तसले इलस्ट्रेशन्स म्हणल्यार दीज आर्टिस्ट वर एक्चुअली वेल रेड. आनी सीतेक तांणी बदलची दशरथान तांगेले सून म्हळ्यार कितली प्रीती तांकां म्हळ्यार तीण एक संन्यास जावन वच्चे नज म्हळ्यार खातीर तिका सोणी तांणी ताजे खातीर तसले डिपिक्शन्स तसले वर्जन्स रामायणांत आसा. आनी आर्टिस्टान जाल्यार त्या वाजूचे करेक्टचे ताजे डिपिक्शन्स दिला आमकां म्हूण सांगचें. सो हांतू नेक्स्ट हांतू हनुमंत बंदीत जावन आयला आनी रायट सायडा तुमी पळयल्यार हनुमंताल बल्ला उजी दिता आसाची. सो तागेले स्पिरीट पळयात हनुमंता तोंडार खंय समेत भंय ना. एक्चुली एक दोरीन कांय हनुमंताक बांदूचें जायना बट हनुमंतान ह्या वेळाक ऑलरेडी रावणाल एक पूत अक्षय कुमार म्हणून पुताक ऑलरेडी मारला आनी 1/3 तागेलें सैन्य कंप्लीट काडला. बट तागेले एक कसन म्हळ्यार ताका मस्त सकट आनीकय करूं जाता आशिल्लें. बट चक्रवर्ती राम तो येवन सीतेक व्हरता म्हूण ताका जावक आशिल्लो आनी तो चॅलेंज करता रावणाक की कसन म्हणल्यार एक रामाल दूतान इतलें सकट करूं जाता जाल्यार राम कशें आसतलो म्हूण सांगून त्या स्पिरीट तागेले तोंडा वयर दिसता आसा. आनी दूताक मारचें नज म्हूण एक आसा ताजे खातीर तांणी समेत कसं हेल्पलेस तागेले बल्ला मात्र उजी दिवन सोडला. सो तांतू समेत तो दिसताच कसं म्हळ्यार हनुमंत सांगतास तुमी करची पुरा कराची मागीर जावचें दुसरें म्हूण सांगून एक एक्सप्रेशन तुमकां हांतू समेत दिसतास. सो नेक्स्ट इज लंका दहन कोरून विजय जावन येता आशिल्लो हनुमंत वापस भारता येता आसा. आनी द नेक्स्ट लिथोग्राफ ह्या पुरा लिथोग्राफ्स एक्चुअली रवी उदया विजय प्रेसाचे. बट इन दिस स्लाइड यू कैन सी द लेफ्ट वन इज रवी वर्मा प्रेसाचे लिथोग्राफ. राइट साइड आसचे रवी उदया विजय प्रेसाचे. आयकॉनिक ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. जाल्यार सॅटलायटांतू हाजी इमेजीस मेळ्ळा आनी मस्त एक्सपर्ट्सांनी ह्या एक्चुली त्या टायमाचे ब्रिज म्हूण सांगला. सो रामायण आमगेले हिस्ट्री राम आमगेले पूर्वज म्हूण सांगून एक संकेत दिवता तसले एक आयकॉनिक ब्रिज हे ताजे लिथोग्राफ. Now we are actually coming to a very important phase of the presentation, folios from Mewar Ramayana. Mewar Ramayanaचे हे पुरा folios British Museum collectionांत आसा आनी collaborating with छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियमात तांणी हे पब्लीक डोमेनाक ओपन केला. सो हांतू ह्या टायमार रीच इट्स बेस्ट हांतू तुमकां एक्चुली एक पळयल कुडल्या कसं म्हणून कळतना हें पेंटींग. बट त्या आर्टिस्टान द एक्चुअल मेवार स्टायल फिगर्स आनी आर्किटेक्चर दिसता. आनी ऑल्सो तुमकां पळोवचें दिसता कसन म्हणल्यार एक इमेजा भितरची मस्त स्टोरीज आसा. सो हांव सीन वायज हें एक्चुली डिकोड करता वता. फर्स्ट सीनांतू तुमकां दिसता इंद्रजीत एक्चुली रावणा उलयता आसा आनी इंद्रजीत रावणाक कन्विन्स करूं ट्राय करता की आय हॅव अ स्टोरी आनी आय हॅव अ प्लॅन. सो त्या 2 डायमेन्शनल इमेज आसल्या समेत तुमकां दिसता इंद्रजिताल तोंडारी कितले एक्सायटमेंट आसा आनी रावणाल तोंडारी ही स्कीन इज लिसनिंग टू हिम म्हणून दिसची तसलें एक दृश्य. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Second one, he's coming out with his army. Third scene antu Indrajit is implementing his plan. To sarpastra sortas Ramal ani Lakshmanal vairi. And in the next scene you can see Ramak ani Lakshmanak sarpastrak bandit jawn padleche. And the Vanar senior ashil tonda ashil tasal expressions. They are worried and in a state of confusion. Here sakat distas. But you can actually see a image appear jatas hantu.
विभीषण म्हण कॅरेक्टर म्हण आयडेंटिफाय जाला सो तागेल तोंडार आनी इंद्रजिता तोंडार कंपॅरेटीव तुमी पळयला रे इंद्रजिता तोंडारी तावडी एक्साइटमेंट आशिल्ला वेरएज आनी एक ट्रिक्स्टर लूक आशिल्लो वेरएज हागेल तोंडान एम्पथी आसा आनी सॉफ्ट आयज आनी ही इज ट्रायंग टू कन्विन्स की सकट वानरा कन्विन्स करतास की रामा आनी लक्ष्मणा काय जाय न्ही तुमी भिवू नाकाची म्हणाल एक एक्सप्रेशन सो नेक्स्ट सीन अंतू इंद्रजित पॅलेसा एंटर करतास अँड दिस इज अ सीन वेर रावण ताका सिंहासना वयर बसून आशिल्लो तसलें दृश्य सो इंद्रजीत सांगताच ताका की प्लॅन इम्प्लिमेंट जाला आनी सक्सेसफूल जाला म्हूण सो द नेक्स्ट तंतूची सेम सिना भितरी इंद्रजीत दोन पटी अपियर जाला सो एक्चुली द फिगर मूव जाता आशिल्लें म्हणजे एक डिपिक्शन तंतू लायक रावण इज एप्रिशिएटींग हिज सन तो प्लॅन इम्प्लिमेंट केलेला अप्रिशिएट करतास सो लास्ट सीन अंतू तुमकां अशोकवनाचें एक सीन वेर सीता चिंतीत जावन बसून आशिल्लें तशें दृश्य दिसता नेक्स्ट सीन अंतू त्रिजटा म्हळ्यार राक्षस ती सीतेक कन्विन्स करतास की तुगेल रामाक आनी लक्ष्मण मेल्लीची म्हणून तिगेल मागशी तुमकां त्या गोल्डन एक चॅरियट दिसता विच इज अ फ्लायंग चॅरियट आनी in this the next scene you can actually see that Trijata is taking Sita along with her the image पळयतना आमकां दिसता द बॉडी लँग्वेज अंतू फर्स्ट त्रिजटाला शी इज वेरी कॉन्फिडंट एंड शी इज टेकिंग द लीड आनी तो ती मुखार व्हरतास आनी सीता बॉडी लँग्वेज ड्रुपिंग शोल्डर्स पळयल्यार म्हळ्यार शी इज टेन्स्ड की कशें जाला की रामाक आनी लक्ष्मणाक म्हणून लास्ट सीन अंतू त्रिजटा तिका दाखयतास पळय राम आनी लक्ष्मण आनी नाची म्हणून सो हें एंटायर डिपिक्शनान तुमकां दिसता कसं म्हळ्यार एक सर्क्युलर मुवमेंट दिसता असं आनी एक कसं म्हळ्यार द हिरो कॅरेक्टर राम लक्ष्मण आनी विभीषण म्हळ्यार त्या हिरो कॅरेक्टर्स लेफ्ट सायडान तसं आनी वरलेल सकट रायट सायडान तूं आनी हिरो कॅरेक्टर्स केन्नाय असल पेंटिंग्सान रिपीट जायना वेर एज द अदर कॅरेक्टर्स आर रिपीटिंग थ्रू आउट द पेंटिंग सो दिस इज द स्पेशालिटी ऑफ द पेंटिंग नेक्स्ट अंतू कुंभकर्ण जागोच तसल सीन तंतू पूरा जन लिलीपुट जावन आशिल्लो तसले मनीश सकट दिसता आसाची एंड यू कॅन सी अ डॉंकीज ब्रेईंग आनी एलिफेंट्स आर रोरींग अशी तागेले एदराक पुरो हाण दवरला आनी म्युजिशियन्स म्युजीक प्ले करून कशी पूण जागोवचे प्रयत्न करता आसाची म्हणून एक दृश्य दिस ऑल्सो इज इन द कलेक्शन ऑफ ब्रिटीश म्युजियम एंड दिस इज अनदर पेंटिंग आतां ॲक्च्युली हनुमंत संजीवनी हर्ब्स घेवन म्हळ्यार द्रोणगिरी घेवन येतास तंतू ह्या पेंटिंग्स पळयले इट इज नॉट जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ संजीवनी घेवन येता तसं दृश्य मात्र न्ही बट राजपूत्स हनुमंत समेत तांगेल हिरो म्हणून तांगेल देव म्हणून पूज करता आशिल्लेच तसं एक पेंटिंग है दिस इज अ ह्यूज पेंटिंग डन ऑन क्लॉथ जनरली आमी पळयलें मोस्ट ऑफ द फोलियर्स आर डन ऑन पेपर एंड दिस वन इज डन ऑन क्लॉथ 51 सेंटीमीटर्स बाय 45 म्हणून येता त्या सायजाच्या पेंटिंग ॲक्च्युली एम.ई.टी म्युजियमा कलेक्शनांत आसा आनी हनुमंताला ह्यान तूं पळयल्यार सगळे चरित्राची दाखयला अशी एक कसं म्हळ्यार तागेल टायम सेन्स सेकेंड तागेल लॉयल्टी रामाक आनी एक कसं म्हळ्यार तागेल मिलिटरी प्रॉवेस आनी तागेल स्ट्रेंथ हे इतले राजपूत वर्शीप करता आशिल्लेचे हांव एक एक करून दाखयता सो राम ॲक्च्युली संजीवनी पर्वत हाडटान तागेलोट नाशिल्लो बट यू कॅन से राम तागेलोट केन्नाय आसा म्हणाले एक तर रामाक केन्नाय तागेलोटू दवरून घेता आशिल्लो तागेलोटू तागेल पूज करता आशिल्लो म्हणाले एक दृश्य सो तागेल बाल हनुमंतान हांव पळयलें तुमी बाल पळयल्यार कसं की डिझायन्स अशी दिसता बट इफ यू सी क्लोजली इट्स अ मार्चिंग आर्मी अ वेरी पीसफूल मार्चिंग आर्मी म्हळ्यार एक हनुमंत म्हळ्यार इतले सहस्र हस्ते आसा तांतू आनी घोडो आर्मी इतले सकट मार्च करता आशिल्लो तशें दृश्य म्हळ्यार एक हनुमंता पूज केल्यार इतले तागेले पावर्स आसा म्हळ्यार एक पेंटिंगाचें डिपिक्शन म्हणून म्हाका दिसता These are lithographs from Ravi Verma Press and Ravi Udaya Vijay Press. Again, a comparative study. Hantu tumi padayalari, the left painting is actually lithograph is actually signed as Ravi Verma. The other one is not. So Ravi Verma influence matra ashil nahi, but tagal works kitla copy jatta ashil mara. He was actually frustrated ki titla. He tried to do something about it, but finally kasa karu jatta artworks copy केला काय करू जायना सो हंतू हनुमंत द्रोणगिरी घेवन सुशेण वैद्य दिसता तशी विभीषण आशिल्लो आनी राम समेत बसून आशिल्लो तसो एक हें दिसता लक्ष्मण शक्ती म्हण हाजें नांव गोईंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लायड दिस इज अगेन फोलियो फ्रॉम साऊथ इंडिया कंपनी पेंटिंग्स म्हूण सांगलां हांवें ब्रिटिशर्सांनी कमिशन केलेले तसले वर्क्स
ब्रिटीश म्युझियमा कलेक्शन आशिल्ल्याची हंतू रामाल आनी रावणाल मध्य आशिल्ला युद्ध दिसता सर दिस ऑल्सो फ्रॉम द सेम टायम 1810 1820 टायमार केलें तसलं पेंटिंग. This is one very beautiful lithograph from Calcutta printing press. म्हळ्यार early lithographs actually 1877 म्हणून दिसता. हें तुमी पळयला री बेसिकली इट्स सच अ ब्युटिफूल लिथोग्राफ. आमगेल सुदीन स्वामीन केन्ना सांगचें आशिल्लें देव लील करता म्हूण सांगून. लील म्हळ्यार मस्त कश्ट आशिल्लें तसलें की करचें बट देव कितलो सुलभेर करता आशिल्लें तें म्हणून. हें लिथोग्राफान तुमकां एक्चुली रामाल तोंडाल एक्सप्रेशन पळयल्यार कितलं काम आनी कंपोज्ड आशिल्लें तसलें एक इमेज दिसता आनी तागेलो लक्ष्मण आनी विभीषण समेत दिसता. बट रावणाल तोंड पळयलें टेन्स्ड पॅनिक स्ट्रिकन रामूची साक्षात देव तागेले राबून युद्ध करता आसा जाल्यार ताका बुद्धी येयली तागेले हटाक राबून तो आनीक युद्ध करता आसा. सो ताची कॉन्सिक्वन्स कसो ना म्हळ्यार सगळेची लंका म्हळ्यार एक ग्रेवयार्ड जावन गेला आनी लंका वयर माक्षी दुखून तुमी पळयल्यार तो एक ग्रे क्लाउड्स म्हळ्यार लंका सगळे ध्वंस जावन गेला म्हळ्यार एक दृश्य हातूंत भितर दिसता. अगेन अ फ्यू फोलियोज फ्रॉम मेवार रामायण. मेवार रामायणाचे एंटायर एक युद्ध सिनाचे समरायज्ड वर्शन म्हणून सांगितलं. यू कॅन एक्चुअली सी अगेन द सेम थिंग इज रिपीटिंग म्हळ्यार हिरो कॅरेक्टर्स आर नॉट रिपीटिंग इन द पेंटिंग वेर एज द अदर कॅरेक्टर्स आर रिपीटिंग आनी हिरो कॅरेक्टर्स आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट सायड द रेस्ट आर ऑन द रायट सायड. सो तंतू रावण अपियर्स आनी दोन पटी वॉर करचे तसं अपियर जाता आनी थर्ड टायम ही इज डेड. तशीच इंद्रजीत समेत अपियर जाता असं अँड ही इज डेड. सो वेरियस कॅरेक्टर्स आर अपियरिंग म्हळ्यार मल्टिपल सीन्स एक हंत भितर दाखयलें तसलें दृश्य. नेक्स्ट फोलियो अंतू फायनली इतलं हंत आमी पळयला री तुमी नोट करून आसल्या री राम एक्चुअली पय्या काय घालना अशी रथ ना कसं ना वेर एज द अदर कॅरेक्टर्स तुमी पळयला री ताका चॅरियटार राबून आशिल्लें तसलें जो हस्ती जो घोडो अशी घेवन तांणी युद्ध करता आशिल्लें तसलें दृश्य दिसता. बट हंतू एस्पेशली इफ यू सी दिस राम एक्चुअली चॅरियटा वयर राबला आनी लास्ट लॅप म्हूण सांगता युद्धाचें तेन्ना इंद्रान एक्चुअली ताका एक रथ पेटोवन दिल्ले म्हूण सांगून उल्लेख जाला. ते इंद्रान राम कितलो ताका रावणाला शिरछेदन करता असं इन्युमरस हेड्स हॅव फॉलोन हांतूं तुमकां दिसता. बट कसं केल्यार अनेक नवे मत येवन बेस्त शिवाय रावणा कसनेची हानी जाताना. सो रामाक कळतना की म्हळ्यार राम म्हळ्यार एक हें म्हणणे दाखोवचे खातीर की ताका कळतना म्हळ्यार एक दाखयता अशी बट देवा कसने गोतना म्हणना बट स्टील त्या एक अनेक एक ऋषी अगस्त्याला दुखून मेळ्ळेलें तसलें एक आयुध तांकां मेळ्ळेलें तांणी दिलेलें रामाक. सो ताजे प्राशस्त दाखोवचे खातीर आसचें पुरो रामान कांय गोतना तें म्हणके हें केलें. बट हांतूं तुमकां दिसताच कसं म्हळ्यार इंद्रान पेटयलेलें तसलें एक चॅरिटा वयर बसलें चॅरिटर रामाक सांगतास की तागेल वीक पॉयंट तागेल नेवल आनी तागेल हृदयाचे मध्यांत आसता तेय मारल्यार तो मरता म्हूण सांगून. सो फायनली राम थंयचे स्ट्रायक करता असं आनी रावण इज किल्ड. यू कॅन सी दॅट इन द अनदर सीन. ऑल्सो विभीषण इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज ब्रदर. येदोळ ते तुमी पळयलें विभीषण रामाल आनी लक्ष्मणाल राबून आशिल्लें बट इन दीस सीन ही इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज ब्रदर. आनी नेक्स्ट हंतू सीन हंतू राम इज सेलिब्रेटींग विथ हिज वानर सेना. ही इज एप्रिशिएटींग तांणी कॉन्ट्रिब्यूट केलेल्याक तांकां एप्रिशिएट करता आशिल्लें तसो राम दिसता. नेक्स्ट फोलियो हंतू अग्निपरीक्षा. But I leave the audience to decode this painting on their own. One thing you have to note is that एक extra character हांगा राम तागेल पायार बसून आसता कोणाकी पायार बसून आसता तें कोण म्हूण सांगून तुमी आयडेंटिफाय करता आनी तुमी कमेंट सेक्शनांत हाजे विशय बरयत. सो फायनली वी हॅव कम टू अ स्टेज वेर राम सगळे वॉर विन जावन तांणी वापस येता आसाची त्या पुष्पक विमान म्हळ्यार लायक गोल्डन चॅरिटा विशय दाखयला. सो दिस इज अ व्हेरी अर्ली फोलियो म्हळ्यार 16th एंड टवर्ड्स एंड ऑफ 16th सेंचुरी जालें तसलें एक पेंटींग फ्रॉम द रिजन्स ऑफ पंजाब हिल्स. हांतूं तुमी एक स्पेशालिटी पुष्पक विमानाचें कसं म्हळ्यार तें एक्सपॅन्ड एज जाता आनी सान एज जाता म्हूण आशिल्लें. हांतूं सगळे वानर सैन्याक समेत घेवन राम आनी सीता वापस भारता येता आसाची आनी श्रीलंकाचे आनी भारता मध्येचे ब्रिज समेत दिसता आसा सकड वानर ताजे तांतू दुखून येता आसाची आनी स्वर्णलंका एक्चुअली हनुमंतान ध्वंस केलेलं तसलें लंका एक दिवस भितर रावणान वापस बांदिल्ली की स्वर्णलंका. सो त्या समय दृश्य हांतूं दिसता.
फायनली भरत भेट म्हूण सांगून ह्या लिथोग्राफर रवी वर्मा प्रसादकून आयला आनी अर्ली 1900साचे लिथोग्राफर भरतान कशी राज्य आळविला म्हळ्यार रामूची आळविता आसा म्हूण सांगून एक पादूक तागेल थ्रोना वयर दवरून पेंटींग रवी वर्मान केला आनी तूं डिटेल्स तुमकां दिसता. सो भरतानी तो नंदीग्रामा धांवन येता राम येता म्हणून आनी संन्यास वेश घालता तसले भरत हांतू दिसता. हें जाता तरी हांव दाखोवचें पुरो फोलियोज ऑर लिथोग्राफ्स तुमकां राम पट्टाभिषेक आसचे पुरो जो कोदंड राम. दिस इज फ्रॉम बिकानेराच्या एरियाचे राम दरबार. हें पळयल्यार 17th सेंचुरीन तूं जाल्लें तसलें एक हें पेपरार केल्लें तसलें आज जाल्यार त्या कलर्स की कॉम्पोजिशन्स की इतले अपीलिंग आसा कशी इतले वर्स ते प्रिजर्व करून आयलेची त्या कलर्स आनीक तितले ब्रायट कशे आसा म्हळ्यार इट्स स्टील म्हळ्यार म्हाका एक आश्चर्यचकित जावता तसले विशय म्हूण दिसता. तितले ओल्ड फोलियोज तांणी कसो कलर यूज केले की तांणी ते आनीक इतले ब्रायट आसा ते आमी नोट करपाक जालें. मेवाराचे रामायणाचे एक फोलियो म्हळ्यार जगत सिंग रामायण न्ही बट मेवार रामायणाचे फोलियो. चंबा रिजन्साचे हे पेंटिंग्स राम दरबार हांतू सुग्रीव रामाल कोर्टांत राबिल्ले तशें दिसता आनी हनुमंत आनी जांबुवान समेत अलॉंग विथ हिज ब्रदर्स राम थ्रोनार बसून आसा अलॉंग विथ सीता. सो तावळ वासुदेव पांड्या म्हूण सांगून एक आर्टिस्ट आला मी पेंटींग हांव दाखयलां हांतू सेम आर्टिस्टान केलेला तुमकां त्या रेसेंब्लन्स दिसता सेम आर्टिस्टान केल्लेला म्हूण कळटा बिकॉज वन थिंग वी हॅव टू नोटीस दॅट आर्टिस्ट तांगे स्टायल मेंटेन करताची आनी सिरीज ऑफ पेंटींग करतना रेसेंब्लन्स समेत मेंटेन करताची म्हळ्यार एक एग्जाम्पल हें. हांतू वन ब्युटिफूल थिंग इज दॅट तुमी पुरा बाबावाला राम आनी तागेल भावाल्या क्रावना वयरी सुर्याल एक हें आसा सूर्यवंशी म्हूण दाखोवचे खातीर हें सिम्बल्स पेंट केला ताणें. तावळे MV धुरंधर म्हूण सांगून एक आर्टिस्टा विशीं हांव सांगलें. सो MV धुरंधर कोल्हापूर राजवाडाचे कोर्ट आर्टिस्ट आशिल्लो. सो ताणें सुमार पॅलेसा खातीर केलेले तसले वर्क्साचे प्रिंट्स हें. सो त्या प्रिंट्साचे ऑलरेडी एक दाखयला ह्या दोनीचे. सो हांतू एक नोट करपाक जालें कसं म्हळ्यार कोल्हापुरी स्टाईल ड्रेसिंग नवारी साडी घालेले तसले बायल मनशां आसाची आनी चैत्य आर्किटेक्चर मागची बॅकग्रावंड तुमी पळयलें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ताण पेंट केला. सो दिस इज अ टिपिकल रवी वर्मा लिथोग्राफ आनी तांतू राम दरबार ताण पेंट केला. बेजिकली हांतू पुरा बाबावालो टू आनी एक स्पेशल कॅरेक्टर हांगा दिसता आसा ते विभीषण तागेल्या मत्याच क्राउन पळयल्यार इट शोज ही बिलोंग्स टू अ डिफरंट रिजन. Another thing is that Ravi Varmala most of his paintings have been influenced तागेल्या टँजो पेंटिंग्साचे म्हळ्यार ज्युवेलरी प्लेस करचे जो त्या क्राउनात स्ट्रक्चर त्या पुरा साऊथ इंडियन टँजो पेंटिंग्साचे बिकॉज ही वॉज अ साऊथ इंडियन. आनी हे गुजरात सो वाय एम शोईंग सो मेनी राम दरबार म्हळ्यार एक रिजनल इन्फ्लुएन्सा देखून आशिल्ला एक लिथोग्राफ्स ऑफ प्रिंट्स हांव दाखयता आसा त्या रिजनाचे आर्टिस्ट म्हणून आमकां आयडेंटिफाय करूं जाता. वी कॅन सी दॅट हांतू आर्टिस्ट कावंट म्हणून म्हाका आयडेंटिफाय करूं जायना बट आय कॅन से दॅट दीस आर्टिस्ट वॉज फ्रॉम गुजरात बिकॉज ताण राजकोटांत घालचे तसले एरिस्टोक्रेट्स ज्यो राय कशी ड्रेस करता आशिल्लीची ते घाला आनी सीता गुजराती टायप ड्रेस घालेले तसले. आनी यू कॅन ऑल्सो सी इन द रायट कॉर्नर विभीषण तोग बसून रामाक पांय पडतास. जनरली विभीषण केन्नाय तांगेलो टूर रायटान राबून आसता रायट ऑर लेफ्ट सायडान राबून आसता हांतू तो बसून आशिल्लो तसले एक दृश्य आमकां दिसता. दिस वॉज अनदर फेमस हेमचंद्र भार्गव म्हूण सांगून पब्लिकेशन्सा देखून आयले तसले एक प्रिंट. हे सुबा नायडू म्हूण हे सुबा नायडू इज अ साऊथ इंडियन पेंटर. तुमकां पळयले कुडले इमिडियटली यू कॅन आयडेंटिफाय दॅट दीस पेंटर वॉज फ्रॉम साऊथ इंडिया. राम आनी सीता साऊथ इंडियन ड्रेसान तसाची बट द रेस्ट ऑफ द पीपल तुम आयिल्ले तसले प्रति एक राय तांगेल्या एटायर आनी तांगेल्या हेड गियर्स पळयले कुडले तांणी खंयच्या रिजना देखून येवन आसचे पुरोवची म्हूण आमकां अंदाज घालचे जाता. बिकॉज तावळे आमी पन्नालाल एक गोपीलाल पन्नालाल म्हूण एक आर्टिस्टाल एक पळयलेला सिमिलर हे हांतू समेत दिसता आसा म्हळ्यार प्रति एक आर्ट एक रिजना देखून एक राय आयला म्हूण दाखोवचे खातीर. इवन हांतू तुमकां बायल मनशां दिसता आसा तांणी दुसरे इंडियन वेरियस वेज ऑफ वेअरिंग साडी इन इंडिया त्यावेळी आमकां दिसता दुसरे रिजना देखून आयली म्हूण दाखोवचे खातीर. लायक एक मोदीन आयिल्ली म्हळ्यार कितले जन ओट्ट जावन एक ग्लिम्स मोदील दिसका म्हूण करता तशी साक्षात देवाला पट्टाभिषेक जाता ना
कितले एक पटी पळोवका म्हळ्यार एक दृश्यांत दिसता आनी ऑल्सो वयरी तुमी पळयल्यार सकड देव देवते समेत आयिल्ले तसले एक दृश्य दिसता आनी टॉप लेफ्ट कॉर्नरांत सूर्यवंशी राम म्हूण सांगून दाखोवचे खातीर एक आयकॉन सूर्याला दाखयलेलो आसा. अयोध्यापती राम हें एक मोस्ट कॉमन लिथोग्राफ म्हणून दिसता. मस्त जनाल घर कडेन कोदंड राम म्हळ्यार ह्यांची दिस इज अ ब्रिजपासी लिथोग्राफ प्रिंटेड ड्युरींग 1950s. आणि रवी वर्मा प्रसादकून आयिल्लो तसले कोदंड राम हाका अयोध्यापती राम म्हणून सांगून नांव दिलां. आमगेले घरांत खंय पुणी खंय जाल्यार पळयल्यार एक असल रामाला चित्र खंडीत आमी पळोवन आसचे पुरो. हंतू ह्या ओलियोग्राफाच्या स्पेशालिटी कसं म्हणल्यार मस्त आर्टिस्ट त्या टायमार एक्चुली मस्त लिथोग्राफ्स इजिली अवेलेबल आशिल्ले मार्केटांतू. अमेच्योर आर्टिस्ट की हाऊस वायफ्स की टायम आसतना ताजे वयरी फॅब्रिकारी वर्क करून एम्ब्रॉयडरी करता आशिल्ली. सो दिस इज एम्बलिश्ड विथ एक्चुअल फॅब्रिक आनी एम्ब्रॉयडरी. सो आत्तां हें एंटिक्स म्हणून कन्सिडर करताचे. चित्रशाला प्रेस पुणे बट आर्टिस्ट कोण म्हणून आयडेंटिफाय करूं जायनी बट त्या स्टाईल पळयतना तो महाराष्ट्राचे आर्टिस्ट म्हणून दिसता. हे लिथोग्राफ एक्चुली राम दरबाराच्या हांग रवी वर्मा प्रेसा प्रिंट जाल्लेले. CG रामानुजम म्हणून आर्टिस्टान पेंट केलेले. 90% of the elements of these paintings are completely tangier. And one special thing you have to notice that hantu Lakshman al-Bail just tagal mula hantu Urmila sameta image dakela, which is quite rare. A very early lithograph from India hantu Calcutta pressa print jalal tasala lithograph Ram Darbar. त्यांनी अरिस्टोक्रॅट्स आणि जमीनदार्स त्यांना कशें ड्रेस करता आशिल्लेची ताजें डिपिक्शन हांगा समेत दिसलां. सो राम इज वन बट एवरी आर्टिस्ट हॅज पेंटेड हिम एज इफ ही बिलोंग्स टू देअर ओन रिजन. 1895 लिथोग्राफ. सो आय एम शोईंग सम मोर फ्रॉम द सेम टायम अँड सेम प्रेस. हें साऊथ इंडियन रामायण राम दरबार अगेन फ्रॉम रवी वर्मा प्रेसा प्रिंट जाल्लेलो चेन्नईचे आर्टिस्ट म्हणून दिसता. हें एक उत्तर रामायणाचे प्रिंट. अगेन आर्टिस्ट इज आय कुडंट आयडेंटिफाय द आर्टिस्ट बट ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्रा. आनी नवारी साडी घालून आनी त्या एक मत्याक बंद घालून बशिल्ली तसले सीता लवकुशा समेत घेवन बशिल्ली तसले एक 1886 लिथोग्राफ. This is Sita Bhumi Pravesh म्हणून सांगून. This is an iconic painting by Raja Ravi Verma. हे गायकवाड्स ऑफ गुजरात तांगेल्या कलेक्शनांत आसा. हंतू प्रति एक कॅरेक्टर तोंड पळयल्यार तुमकां तांगेले एक्सप्रेशन दिसता आसा. बट व्हेरी स्पेशल इज मदर अर्थ हू इज कॅरिंग सीता अलॉंग विथ हर. तिगेले एक्सप्रेशन पळयतना यू हॅड इनफ पुरो वचा म्हणून सांगून दिसता आसलें. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट एक दृश्य एक पर्स्पेक्टीव आदून पळोवन ते इमोशन्सान भितर तशें करचें. दिस इज समथींग वी हॅव टू नोट इन एवरी पेंटींग विच मेक्स द पेंटींग ऑल द मोर स्पेशल वेन द एक्सप्रेशन्स आर रायट. फायनली फ्यू मोर फोलियो प्रिंट्स हांव दाखयता आसा. दिवाळी आनी दसऱ्यामध्ये बेनारसांतू एक्चुली राम लीला म्हणून सांगून सेलिब्रेट करताची. सान चेडू राम लक्ष्मण आनी सीता घालून तांणी ड्रेस करताची. अ टिपिकल अटायर तांणी हे राम लीलांत कशें घालताची ते दाखयलां हांतू. हे दीस इज हांव सिरीज ऑफ लिथोग्राफ्स दाखयलां हांतू. तांत कसन म्हळ्यार राम एकूच फस्टांत राम दाखयला, सेकेंडांत राम आनी लक्ष्मण आनी थर्डान राम आनी सीता. बट रामाल कॅरेक्टर रिपीट जाता आसा आनी रामाल कॅरेक्टरांतू सेम कॅरेक्टर वापस रिपीट जाता म्हणून रिसेम्बलन्स दिसता तुमकां. सो दॅट इज समथींग स्पेशल वी हॅव टू नोट. आनी हे चिमनलाल छोटेलाल म्हणून पब्लिकेशन आदुकून HL खत्री म्हणून पंजाबी आर्टिस्टान केलेलें तसलें एक रामाल पोर्ट्रेट. इट्स लायक मस्त पेंटिंग्सांत आमी सीन पळयताची बट हंतू पोर्ट्रेटशी रामाल पोर्ट्रेट केल्यार फोटो काडटान कशें केल्यार तसले इमेजीस हंतू थोडे दाखयला. हे थोडेची कायंड ऑफ युरोपियन इन्फ्लुएन्स आशिल्ले एम्बलिश्ड विथ फ्लावर्स आनी ओवल बॅकग्रावंड आशिल्लें तसलें रामाल 1970s. इन 1970s एक्चुली इंडियान तू ऑफसेट प्रिंटींग मस्त पॉप्युलर जालां आनी दिस इज वन ऑफसेट प्रिंटींग. सो दिस आनी जस्ट अशी एक स्लायड्स कंटिन्यूस दाखयता वता म्हळ्यार मस्त डिटेल्स ना अशी रनिंग स्लायड्स दाखयता वता. कंपनी पेंटिंग्स 19th century जालें तसलें हें एक राम दरबार. इट इज टँजर इन स्पिरीट म्हळ्यार टँजर आर्टिस्टान केलेले तसले वर्क्स बट टू अपील द युरोपियन्स हें स्टायल तांणी डेवलप केलेलें. सो ऑल्सो हंतू 3 क्वीन्स ऑफ राजा दशरथ आनी तांकां जालेले चेडू दोन आशिल्ले तसले आमकां एक दृश्य.
again from the company paintings, and also Ramu Guhalo to Ganga cross kon vattasa ta ek scene hand distas. Finally from Chamba Skola दुकुनो आयल तसला एक रामायण दृश्य तज स्पेशालिटी कसं म्हणारी रावण समेत तो वैष्णव नाव घाल असेल तसं एक रावण दिसतस म्हणजे रावण हे ब्राह्मण आशिल्लो ताजे डिपिक्शन क्लियरली हांत दिसतस. ॲक्च्युली संस्कृतांत आशिल्लें रामायण मस्त जनान हांव म्हणल्यार इम्पिरियल अटेलियर और सब इम्पिरियल अटेलियर म्हण सांगला मस्त जनान तांगेलेची हंतू Persian समेत translate झालं. So these are folios from Persian translated Ramayana. Sahigil family म्हणून सांगू तांगेले 13 generations दुखून आशिल तसं एक रामायणाचे illustrated रामायण Persian दिसता. So finally हिमाचल प्रदेश एरिया दुखून सीता अन्वेषण वाला एक दृश्य दुर्गम प्रदेशांत सकट वानर सेने सोदून वता सच म्हणल है दिसत असल एक पेंटिंग है from early 18th century. So we have come to the end of the presentation. This is a lithograph actually from Ravi Verma Press. ह्या तुमकां तवळ हांव आचार्य मठाच्या मंगलोरा आशिल्लो तसो lithograph म्हणून दाखयलेलो. It's the same. It's from Ravi Verma Press. So before I end, I would like to actually thank Atul sir, Shri Atul Khudwa, for actually giving me this opportunity. And also एक note दिवन I just want to end the show. एक इंडियन रायटरान सांगलें कसन म्हण म्हळ्यारी सगळे हिमालया दुखून केप कमरीन ते आमगेला ड्रेस आमगेल लँग्वेज आमगेल कस्टम आमगेल मॅनर्स दुसरे आसचे पुरो बट आमगेला सोशल स्ट्रक्चर आनी आमगेला नॅशनल कॅरेक्टर इट्स सेम एवरीवेअर कशी जावचें साध्य हें म्हळ्यारी द ग्रेट एपिक्स Ramayana and Mahabharata निमित्तच हें जाता म्हूण. And also he goes on to say that artists like Ravi Verma depictions of these Ramayana and Mahabharata have appealed every Indian alike म्हूण. So आमी एक विशय कसन म्हूण म्हणलें हें आमगे लेगीत दवन घेवचें न्ही आज ही आमगे चेडवांक समेत हें मुखार दिवका बिकॉज त्या खंयची एक सुपर हिरो कॅरेक्टर्स आमगे चेडवा वर्शीप करचे बदलाक हनुमंत एक सुपर हिरो राम समेत सुपर हिरो त्या म्हूण आमकां शिकयलें खंडित तांणी बदल वय म्हूण सांगून लेखून तांणी समेत हें रामायणाच्या व्याप्ती म्हळ्यार बाउंड्रीज तांणी एक्सपॅन्ड करचे आनी तांणी समेत कॉन्ट्रिब्यूट करता आनी हें मुखार व्हरका म्हणून एक विचार तांगेल भितर येतालो. सो ऑल्सो वन थिंग इज दॅट आर्ट प्रिजर्वेशन आनी हें प्रिंट्स समेत वॅल्यू करता आमगेल हातांत आसा विथ अवेरनेस वील बी एबल टू डू इट बेटर. आणि रामराज्य पुनर्स्थापन जावं म्हणून रामाचरणाला प्रार्थना करताची हें प्रेझेंटेशन हांगा कैद करता. जय श्री राम.